बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोकळा बाप्पा, तुका आमी आर्गां दिता दिनवासताव ह्याच्या दिसा पासत. तुवें हो दीस आमकां फावो केल्या पासत. आमी तुका दिनवासताव ह्या वेळा पासत. तुवें आमकां नांवान एकठांय केल्यात तुजें उतर आयकूंक. पवित्र आत्मे आमकां आदार दी तुजें हें उतर आयकूंक, नियाळूंक आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून ते उपाय करून आनी तशेंच जें आमी शिकता तें दुसऱ्यांकूय वांटूंक तूं आमकां तुजो आदार दी. हें आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Amén, amén. आमेन. Jezu garda, Jezu garda. म्हणटच म्हणजे भयणीनो तुमकां सगल्यांक येवकार. जेजू garda, जेजू कार्ग. जेजू garda. आमी चड आयज ना म्हणून आयज जी टॉपीक हांव शिकयतालो तो मातशी आयज पॉज करया आनी एक सिंपल टॉपीक घेवया. ओके. म्हणटच आयज आमी लुकाचो 7वो विसवोर, लूक चॅप्टर 7 18 ते 28 पर्यंत वाचूया. लुकाचो 7वो विसवोर वोड 18 ते 28 पर्यंत. जेजू कारगा. वाचूया. कोण वाचूं सोदता? ओके ब्रदर, आय विल ट्राय. प्रेज गॉड. बरें बरें बरें, नो प्रॉब्लेम. प्रेज गॉड. जुवावांच्या सिसांनी हें सगळें ताका सांगलें आनी जुवावान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक सोमयाशी धाडले, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? त्या मनशांनी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? अशें विचारूंक जुआंव बातिस्तान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडे रोगांतली, उपोद्र्यांतली आनी वायट आत्म्यांच्या हातांतली सोडयलीं आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुआवांक सांगात. कुड्डी नव्यान पडूंक लागतात, तोंटी चलोवंक लागतात, खोडकारां नितोळ जातात, बेरी नव्यान आयकतात, मेल्लीं मनशां जिवंत जातात, गरीबांक शुभ वर्तमान परगट जाता आनी म्हजे विशीं जांचो बावाट हालोना तीं मनशां बागी. बरें, इतले आमी थांबया आनी परतून आमी त्या 18 वडी वचया. मागीर फुडें वचया, मागीर आमी तेजे उपरांत. बरें, देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां की जुआंव बातिस्तान आपल्या शिसांक आपयले आनी दोगां जाणांक कोणाशीन धाडले? जुआंव जेजूशी. बातिस्तान आपल्या दोगां शिसांक आपयले आनी तांकां खीं धाडले? जेजूशी. जेजूशीन धाडले. आतां ह्या वेळार जुआंव बातिस्त खीं आसलो? He was in the prison. हां, तो बोणकोरीन आसलो, सारकें? Yes. म्हणून ओय ब्रदर. जेन्ना तो बोणकोरीन आसलो ताजे शीस ताका मेळटाले, वय की ना? म्हणटूच जेन्ना ताजे शीस ताचे कडेन येतात आनी म्हणटात जाणें तो जेजू, ताणें कितें केलां तें? ताणें एका मेलेल्याक पुनर्जीवन केला.
आयकता तुम्ही? तो ते येतात आणि जेजूक सांगतात, ते जॉन बातिस्ताक सांगतात, जाणे बाबा, जाणे आमच्या सायबा, जेजून एका मेलेल्या भुरग्याक पुनरुज्जीवन केला. आणि जेन्ना जुआन बातिस्त हे आयकता, तेन्ना तो कितें करता? आपल्या दोगा शिसांक आपयता आनी म्हणटा, वस आनी ह्या जेजूक विचार, जो कोण येवपाचो आसो तो तूंच, या आमी कोण एक दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? हय ब्रदर. जुआन बातिस्तान जेजूचेर पवित्र आत्मो देंवता तो पडयल्लो, ताणें जेजूक बातीस दिल्लो, ताणें वयर स्वर्गांतल्यान तो आवाज आयकल्लो की हो जावन आसा म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताजेर म्हजो कितें, अपुरबायचो पूत. ताजेर आसा म्हजें दादोस कोण, वय की ना? स्वर्गीच्या बापाचो आवाज येयल्लो जेन्ना जोआन बातिस्तान जेजूक बातीस दिल्लो, तेन्ना जोआन बातिस्तान पळयलें की पवित्र आत्मो खरेपणी जेजूचेर देंवला. आनी हें सगळें घडचे पयलीं जोआन बातिस्त म्हणटालो, हांव ल्हान जावपाक जाय आनी तो व्हड जावपाक जाय. आनी ताणें दोन पाटी जेन्ना ताचे शीस आसले, ताणें आपल्या शिसांक जालें, ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराची पाप काडटा ती. ताणें सगळें पळयलें, सगळें सांगलेलें जेन्ना तो भायर आसलो तेन्ना. पूण आतां जेन्ना तो बोणकोणींत आहा, तेन्ना कितें जाता? कितें जाता? जेन्ना तो आयकता की सगळें बरें घडटा म्हणून भायर, जेजू आतां लोकांक बरीं कोत्ता, जेजूक मेलेल्यांक पुनरुज्जीवन कोत्ता, ह्यो सगल्यो खबरो ताचे शीस ताका येवन सांगता, त्या वेळार जोआन बातिस्त म्हणटा, म्हाका हाणें सोडलो काय? हो आतां इतलीं अजापां कोत्ता आनी हाणें म्हाका सोडलो काय? तो आतां जेजूचेर एकदम हें जाता, एनवियस जाता. वॉट इज द मिनींग ऑफ एनवी? आय एनवी समबडी. आमचे भाशेन कितें म्हणटा? कोण जाणो म्हाका सांगूंक शकता? वॉट इज द मिनींग ऑफ एनवी? कोण जाणो म्हाका सांगपाक? बरें, तुमच्यान मागीर म्हाका सांगूंक जाता. यू बिकम एनवियस ऑफ समबडी, वय की ना? येस ब्रदर. एनवी म्हणजे कितें? हो आतां इतलीं अजापां कोत्तात, हांवें आतां इतलें केल्लें, सगलो लोक म्हजे कडेन येतालो आनी हांव हजारांनी लोक येतालो, हांव ताका बातीस दितालो, ह्या जेजू पासून हांवें बातीस दिल्लो. पूण आतां कितें जालां? आतां म्हाका सगलो लोक विसरला आनी आतां सगली महिमा, सगलो लोक ताज्या फाटल्यान वेता आनी तो आतां अजापां आनी मिलाग्री कोत्ता. आनी म्हजें कितें? आनी तो आतां जेजूचेर एकदम एनवियस जाता. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां म्हज्या भाव भयणीन, म्हज्या भयणीनो, हे एनवियस, एनवी म्हणटात ते भाशेन हें बरेंपण न्हय. जेन्ना कोण चोर आहा, कोण फोटी सांगता, हें बरें न्हय. तेच भाशेन जेन्ना कोण एक एनवियस मनीस आसता, ही एनवी सांबाडी, ही ही जी हें जें आमचें सैम आहा तें ऑफ बींग एनवियस, एकदम बरें न्हय. हें कित्याक घडटा? हें कित्याक घडटा एका मनशान? तो जावं एक सादो मनीस, पाद्री जावं, एक प्रिचर जावं, एक पास्टर जावं, एक बीस साहेब जावं, कोणूय जावं, मिनिस्टर जावं, कोणूय जावं, तो ताका सदांच एनवी एनवी येता. हें कित्याक एक मनशाक एनवियस? वाय डज समबडी बिकम व्हेरी एनवियस? तुमच्यान म्हाका सांगूंक जाता कित्याक एका मनशाक, कित्याक एक मनीस एनवियस जाता म्हणून? तुमी जाणा कित्याक ताचें रूट कितें तें मूळ कितें तें? वॉट इज द रिजन?
ना. Unforgiveness. प्राईड नाही. अनफॉरगिवनेस नाही. Unforgiveness. अनफॉरगिवनेसही नाही. Pride, brother, pride. नो नो नो. Okay. पळय, जेन्ना म्हाका ल्हानथान ऑपॉर्च्युनिटी मेळना, वय वय नॅटीन मातशें कितें बरयलें, लॅकिंग समथींग. जेन्ना म्हाका ल्हानथान ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक ना, जेन्ना म्हाका ल्हानथान म्हाका केन्नाच ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक ना, सदांच हांव पळयता की म्हाका कितें करूंक जायलें पूण म्हाका दुडून हाडलें, म्हाका कोणे कोण म्हाका ओकोन हाडलो, हांव हांव एका गरीब फामिलींतलो, दुडू हाडलें जाल्यार म्हाका टॅलंट नासलें. आनी ह्यो जी ऑपॉर्च्युनिटी आसली जी म्हाका जाय आसली ती ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळोंक ना. तुमी समजून हांव कितें सांगूंक सोदता तें? I did Yes. not get the opportunities to किती म्हणून जाता, I did not To have have my opportunity desires. To have my desires. to have my desires fulfilled. So Yeah. जेन्ना म्हाका ही 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 ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक ना, ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक ना, आनी जेन्ना कोण ल्हानतन असो व्हड जाता तांचे आमी म्हणटा अरे तुजे दोळे फुटल्यात रे. आमी म्हणिना तुजे दोळे Mm. फुटल्यात. तुका कांय ताज्या ताज्या ह्या ह्या मनशान ह्या बायले म्हण ह्या भुरग्या म्हण ताका कांय बरें पळोवंक जायना. सगळेंच वायट पळोवंक जाता तुका. तुज्यान कांयच बरें पळोवंक जायना ह्या मनशान. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? Mhm. वाय डज Oh, एनवी कम? एनवी इज नॉट एक्झॅक्टली जेलसी. एनवी इज डिफरंट, जेलसी इज डिफरंट. एनवी कित्याक येता? एनवी येता कित्याक म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी ल्हानथान मेळोंक ना. आनी आतां जेन्ना कोण आतां म्हजे फुडें येता, कितें बरें करता, आतां म्हाका तें पळोवंक बरें दिसना. देखून हांव आतां ताचेर आड उलयतां. आतां हांव एकदम ऑफेंडेड जाता, हांव रागाबरीत जाता. आयकता न्हू कितें सांगता तें? समजलें तुमी हांव कितें oh, सांगता तें? कित्याक yes. दर एक मनशा मदें, मनीस जावं बायल जावं, तांकां ह्यो तीन वस्तू तांच्या जिवितांत ह्यो तीन वस्तू एकदम गरजेच्यो, एक एकल्या मनशाक गरजेच्यो. एक वस्त म्हणल्यार सगल्यांक जाय तांकां मोग मेळ्ळो. एवरी वन वॉन्ट्स टू बी लव्ड. येस नो? Yes. 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 हय. Yes, brother. आमच्या संस्कृतीन कोण तरी या, तूं ताका सांगो माती कुपर कर, तूं काड रे ना बस. सगळ्या मनशाक तो तो स्वीपर जावं, तो कुजिनीर जावं, तो टॉयलेट क्लीन करता जावं, तो तो तुमच्या घरा बिश्टे साफ करपाक येता, असलो खालतो ल्हान मनीस हो व्हड मनीस जावं, एक एकल्या मनशाक ताचे भितर ताका मोग कोणें दिल्लो ऑलवेज जाय. जाय की ना? एव्हरी Oi. वन वॉन्ट्स टू बी लव्ड. Oi. सारकें? Yes. दुसरी वस्त म्हणल्यार दुसऱ्यांक एकल्या मनशाक वालोर जाय. दे वॉन्ट टू बी व्हॅल्यूड. Yes. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? Yes. Yeah. एव्हरी वन वॉन्ट्स टू बी व्हॅल्यूड. तुका तुका कोणें वालोर दिल्लो, म्हणजे दॅट्स अ करेक्ट वर्ड. कोणें तुका वालोर दिल्लो तुका जाय. कोण तुका वालोर दिना, यू डोंट व्हॅल्यू यू आर डुईंग समथींग रॉंग टू दॅट पर्सन. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार सगल्यांक जाय की लोकांनी ताका एप्रिशिएट केल्लो, म्हणजे ताका ताका सांगूंक जाय अरे तुवें बरें काम केलें, अरे बाय तुवें बरें काम केलें. वी वॉन्ट टू बी एप्रिशिएटेड. वय की ना? Oi. समजा एका एका बायलेन बरें जेवण, बरी बिर्याणी केली, गोरकार येयलो कामाचो, थकला, तो खाता आपलो फोन पळयता, खाता. आनी बायल थंयसर कोनशाक बसून रावल्या, तो केन्ना म्हणटलो अरे बरें रुचीक जालां म्हणटा, कांय म्हणना, तो दिश्टे खाता आनी भायर वता, कांय म्हणूंक ना. कितें दिसतलें त्या बायलेक? तिका उमीद आसतली हे दुसरे फावटी बिर्याणी करपाक, ती कितें आपलें घालतलें मसालो मीठ बीठ घे, आनी तेन्ना गोरकार म्हणटलो आं मीठ सारकें ना, हें मातशें तीख जालां. पूण जेन्ना बरें आहा तो केन्नाच म्हणिना. इट इज ही एप्रिशिएट्स इट. आयकतात हांव कितें सांगता तें? Yes, brother. एका मनशान
ह्यो 3 वस्तू एकदम गरजेच्यो. एक एकल्या मनशाक, एक एकल्या बायलेक जाय मोग, दे वॉन्ट टू बी लव्ड, तांकां वालोर दिल्लो गरजेचो, आनी तांकां एप्रिशिएट केल्लें, म्हणजे तांकां दाखोवपाक की आमी खरेपणी आमी आमी म्हणटात तुवें कितें काम केलां तें म्हाका मानलें, तुवें कितें केलां तें म्हाका मानलें, एप्रिशिएटेड. सो यू वॉन्ट टू बी लव्ड, you want to be valued, and you want to be appreciated. म्हणून जेन्ना कोण ह्यो वस्तू एका मनशाक करिना, कितें जाता? तो मनीस ह्या मनशाचो दुस्मान जाता. हालेलुया. Hey, Hallelujah. थँक यू Jesus. Praise जीसस. God. थँक यू जीसस. तुम्ही पळयात, केन्ना तूं कामाचेर हाय, तुज्या घरा हाय, तुजो शेजारी हाय, तुजो गोरकार तुका एप्रिशिएट करिना जाल्यार, तुका मोग दिना जाल्यार, तुका वालोर दिना जाल्यार, आनी शेजाऱ्याच्या बायलेचो गोरकार तुका हे सगळे तीनय दिता, कितें घडटलें? Kushal Kai. The neighbor's husband loves you, values you, and appreciates you. आता तू गोडशें करीत जाल्यार, बिर्याणी करीत जाल्यार फर्स्ट फर्स्ट वांटो कोणाक दितली? Shazare. एक्झॅक्टली. म्हणटोच जो कोण ह्यो वस्तू ह्या मनशाक दिना, त्या मनीस तांचो दुस्मान जाता. इतले पासून आमी सगळ्यांनी आयकलें. Oi. आता कितें जाता? जेन्ना कोण जेजू कडेन येता, ही कम्स टू जीसस. आता तो जेजूची बरी खबर आयकता. पळयात आं, हें हांवें तुमकां सांगलें, जें घडटा जेन्ना कोण जेजू कडेन आजून पासून येवंक ना. वय ती Hmm. मिसाक वेतात, इगोर्जेक वेतात, सगळें देवस्थान करतात, पण आजून पासून जेजू गोखना, आजून पासून एक नवी रचना जावंक ना. Hmm. तुम्ही सगळ्यांना कितें सांगूंक सोदता? दे हॅव नॉट बिकम बॉर्न अगेन. ती फकत धर्म करतात. दे आर ओनली गोइंग टू चर्च. Hmm. येतात, तेर्स करतात, डिवायन मर्सी, म्हणजे तांची सोयी जाल्या फकत धर्म करपाक, रिलिजियस स्पिरीट. पूण एक दीस कोण येता आनी तांकां शिवोर्थमान परगट करता, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी दिता की जेजून आमचे पासून कितें केलें तें. हांव तुमकां, म्हजे भयणीनो, तुमकां एक खरी खबर सांगू. हांव जेन्ना 40 आनी 5 वर्साचो आसलो तेन्ना म्हाका देवाच्या उतरा वरवीं सोजमणी मेळवली, जेजून खुर्सार कितें केलें तें. 45 इयर्स. आनी कितली वर्सां हांवें क्रिसमस केल्लो, गुड फ्रायडे केल्लो, इस्टर संडे केल्लो, पूण कित्याक जेजू मेलो, कितें घडलें खुर्सार, कितें ताणें म्हाका म्हजो मोग दाखयलो, ही सोजमणी म्हाका 40 आनी 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना ही सोजमणी म्हाका मेळ्ळी. तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें? Wait, brother. आयकतात तुमी? Yes, brother. आनी Wait, हांव brother. Go sit हांव there. Dada will प्रेयर give रिन्युअल you. I will मुवमेंटान give you. आहलो, Go. कापल्स Sit फॉर there. क्रायस्ट आहलो, रिन्युअल मुवमेंट आहलो. त्या हांव इगोर्जेक वतालो, हांव इगोर्जेक सर्वीस करतालो. आय यूज टू बी लेक्टर, पॅरिश काउन्सिल मेंबर, युकरिस्टीक मिनिस्टर, हे सगळे हांव सर्वीस करतालो. पूण खरेपणी जेजून खुर्सार कितें केलें? आपलें रोगत वारोयलें, देव मनीस जालो, आनी कित्याक जालो? ही सगळी सोजमणी रायट फ्रॉम जेनेसीस ते खुर्सार पर्यंत, ही सोजमणी म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत आतां जे देवाचें उतर म्हणटात तो एक नवी रचना जालो. ही वॉज बॉर्न अगेन. हे नोये सोयम, हे नोये जिवीत, हे नवो जल्म म्हाका 45 इयर्स जाल्लो तेन्ना म्हाका म्हाजो नवो जल्म जालो. हांवें बातीस घेतलेलो, हांवें क्रीज घेतलेलो, हांव काजार जाल्लो, सगळे साक्रमेंट घेतलेले, पूण आजून पासून उतराची सोजमणी मेळोंक नासली. तुम्ही आयकतात हांव कितें सांगता तें?
तुम्ही वय थोडे ब्रदर, येस वय ब्रदर. आयकता म्हणटकीर येस वय म्हाका ब्रदर. येस. शॉक जाता ब्रादर, तूं आतां हें आमकां सांगताय 45 इयर्स तूं कितें करतालोय. पूण ही म्हजी खबर तुमकां हांव सांगता, हें स्वत तुमकां सांगता हांव देवाचें उतर आयकतालो, वाचतालो, शर्मा आयकतालो, रितीराक वेतालो. पूण ही खरेपणी म्हजे म्हजे दोळे उक्ते जावंक नासले, कित्याक जेजून खुर्सार कितें केलें तें कशे भाशेन म्हणजे खुर्सार गेलो, मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, तो एका बाळकाच्या रुपान जल्मलो, हे सगळी सोजमणी म्हणजे तकलेन आसली. कोणी म्हाका विचारलें जाल्यार ही सोजमणी म्हाका आसली, कसलोच प्रॉब्लेम नासलो. आयकतात हांव कितें सांगता तें म्हज्या भयणीनो. ही वय सगळी ब्रदर. संस्कृती म्हणजे तकलेन म्हाका आसली. पूण म्हाका हे स्पिरिच्युअल म्हणजे आत्मीक सोजमणी, स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंग हें नासलें म्हाका. आयकतात हांव कितें सांगता तें? समजल्यात तुमी? वय ब्रदर, येस. वय आनी ही ब्रदर. सोजमणी आमकां मेळपाक आमकां हे आमच्या भेजान इन आवर ब्रेन आमच्या इतलो हुशार जावं. हांव इंजिनियरींग शिकलां, 4 वर्सां शिकलां, काम केलां, मिटिंगीक बसलां, सगळे प्रोजेक्टान घालना. पूण ही जाणवाय एका मनशाक मेळना शिकोन, सेमिनरीन वचोन, PhD करून, फिलॉसॉफी शिकोन, थिओलॉजी शिकोन. ही तुका सोजमणी मेळना कितलोय शिकलो जाल्यार. ही सोजमणी फकत मेळटा जेन्ना तूं तुजे कोण तुका पोरगोट कोत्ता देवाचें उतर विथ एनॉयंटींग, आनी तेन्ना पवित्र आत्मा तुजे आत्मीक दोळे उक्ते करता. युअर स्पिरिच्युअल आयज आर ओपन. आयकतात तुमच्या भयणीनो तुमी? हांव वय तुमकां येस. ह्या ब्रदर. वेळाचीच खबर सांगता. हांव तुमकां कॉमेस केलें शिकोवपाक जुआंव बातिस्ताची खबर, पूण हांव तुमकां आतां ह्या वेळार म्हजी खबर सांगता. कित्याक त्या वेळार हांव तुमकां सांगता, हें जें एनवियस आहलें, टू बी एनवियस, आय वॉज व्हेरी एनवियस. ताणें कित्याक हांव जेन्ना ल्हान आसलो म्हाका फॉरेन चॉकलेट खावपाक, कॅडबरी चॉकलेट खावपाक, जे भायल्यो चॉकलेटी आहात त्यो खावपाक एकदम रूच आसली. म्हाका दिसता आय गॉट अ स्वीट टूथ. आमचो लोक फामिलींतलो जो आसलो, जो भायर आसलो, आमचो अंकल, आमची आंटी कोण हाल्लीं, जेन्ना येतालीं आमकां कांय चॉकलेट दिनासलीं. आमकां दिनासलीं चॉकलेट. हाडलें जाल्यार एक कितें हाडलें आनी आमी सुमार 5 जाणां आहात घरा, इल्लो कुडको मेवतालो. म्हणून म्हाका ही उमेद आसली की हांव एक दीस चॉकलेट खातलो, म्हाका दिसता पावतलो म्हणून. आनी जेन्ना कोण येतालो भायलो, हांव तांकां एके भाशेन आय वॉज व्हेरी एनवियस ऑफ देम. आय शूड थिंक सो मच ऑफ पीपल अब्रॉड, कितें जीवीत भायर आसा, लोक फ्लायटीन वेता, कित्याक ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळोंक नासली भायर वचपाक. हांव आमच्या गोंया आसलो, हांव आमच्याच इंडियेक आसलो, आनी भायल्यान कितलें सगळें बरें घडटा तें हें पडूंक नासलें. तुमी आयकतात तुमची खबर हांव सांगता तुमकां. पूण जेन्ना कोण भायलो येतालो, कोण 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 भायलो बरो असो भायलो परफ्यूम घातलो, बरो चॉकलेटी घालता, बरें शर्ट पॅन्ट बरें घालून, बरो नो, तेन्ना आय यूज्ड टू बी व्हेरी एनवियस ऑफ देम. पूण त्या वेळार हांव जेजूक ओळखनासलो, हो एक क्रिस्तांव नांवान आसलो, इगोर्जेक वतालो, सगळे सर्वीस करतालो. पूण आजून पासून म्हजे भितर, इन माय इनसायड ऑफ मी, आय वॉज एनवियस ऑफ पीपल. आनी जेन्ना कोण तुका एनवियस आसता, जाणें म्हज्या भाव-भयणीनो, तूं ताचो दुस्मान जाताय. तूं ताका हांसतलय, कोण तुका बरें करिना जाल्यार हें तूं ताचो इन अ वे यू वील नॉट ताका खूब बरे भशेन त्रास करचो ना. होय की ना? हांव कितें सांगता तें तुमी आयकतात. हांव नकळो की हें म्हजेच बरोबर घडलें, हांव नकळो तुमचे बरोबर. तुमी सगळीं आंज बडव्यात, सांतां बडव्यात तुमी. तुमचे बरोबर अशें घडोंक ना म्हाका No, दिसता. no, no. घडला Experience of घडला. brother. Experience जेजूक of आर्गा, her brother. एक्सपिरियन्स. जेजूक आर्गा. जेजूक खूप आर्गा. एक्सपिरियन्स आहे brother. Don't हा worry. कितें म्हणटाय? ये ना काय आमकां खूप एक्सपिरियन्स मेळ्ळो तुझ्या भाशेन. जेजूक आर्गा, जेजूक आर्गा. आनी शेकी भाव भयणीनो, हांव भायर पावलो, 25 वर्सां घालपाक आसलो. आनी तितलेंच न्हय, आख्खो संवसार भोंवलो. अमेरिका, कॅनडा, UK, बेल्जियम, सगळे कंट्री, फिलिपिन्स, मलेशिया, श्रीलंका, तूं सांग, फकत ऑस्ट्रेलिया पावूंक ना. म्हणटच सगळे कडेन पावलो.
आणि जेन्ना हे जालें म्हणजे ही म्हजी भितरली डिझायर आहली आणि जेन्ना हें सगळें पळयलें आणि जेन्ना हें घडलें आतां बाबडीनो अकस्मात म्हजो म्हजो बदलाव जावंक ना कित्याक आतां हांव म्हणटा हम किसी से कम नहीं तुम्ही म्हाका हें दिवं ना तें दिवं ना आतां पळय म्हज्यान जाता म्हजे भितरल्यान हांव म्हणटा पूण एक दीस जेन्ना म्हाका हो नो जोल्म जालो हांव समजलो हें सगळें म्हजे भितर बदलतलें हें जे एनवी जी आहा ही जी डिझायर आहा हांव एक सांत आंजबोडलो जातलो म्हणजे सांत जातलो हें सगळें आनी दुसऱ्याक कोणाक कोणाक आय विल नॉट एनवी पीपल पण जाणें म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां सच सांगता ही जी एनवी आसली म्हजे भितर ही अकस्मात काबार जावना हांव नोय रोचना जावन बॉर्न अगेन जावन सुमार 3, 4, 5, 7 वर्सां अजून पासून एनवी आहली आणि जाणें कोणाक एनवी आसली आनी कोणाक एनवी आसली कोण म्हाका सांगूंक शकता सो म्हजें मन फुडें गेला जो म्हजें मन बरें कोत्ता कोणाक प्रमोशन मेळटा तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें वय ब्रदर. Yes, brother. नोय रोचना जाला म्हणून बॉर्न अगेन जाला म्हणून हांव आतां बदलूंक ना म्हजे भितर आजून एनवी आसली आनी जेन्ना हांव मागण्यांनी हें देवा कडेन विचारतालो देव म्हाका सांगतालो रिन्यू युअर मायंड कित्याक तुका तुजे भितर तुज्या मनान तुका ह्यो सगल्यो ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक ना म्हणून तूं आतां भितरल्यान तुका एनवी जाल्या यू हॅव बिकम एनवियस ऑफ पीपल हुएवर इज गोईंग अहेड ऑफ यू जेन्ना हांव मागणें करीत रावलो आनी हांव आतां शिकोंक म्हणजे कामाचेर वचोंक लागलो असो वेळ पावलो की आतां अकस्मात चेंज जावंक ना पूण हांव हाचेर मागणें कोत्तालो आनी हांव हाचेर फोकस कोत्तालो की आय शुड नॉट बी एनवियस जितलो तूं फोकस कोत्ताय तितलो तूं एनवियस जाताय आयकता तूं हांव कितें सांगता तें तूं म्हणटाय हांव म्हाका हो स्वभाव नाका पूण हें झूज भितरल्यान म्हजे भितर घुसतालें इट यूज टू गो इनसायड ऑफ मी आनी जाणें म्हज्या भावणीनो हांव तुमकां एक सच सांगता प्रिचर जाल्या उपरांत फूल टायम मिनिस्ट्री जाल्या उपरांत सुमार 8 वर्सां पयलीं 2017 जेन्ना देवान म्हाका सांगलें काम सोड आनी तूं आतां म्हजें काम कर हांव आतां प्रिचरांक पासून आय टू एनवी प्रिचर्स तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें वय तुमी आयकता कितें सांगता तें तुमी हय ब्रदर. समजशात की हांव प्रिचर म्हणून देवाचें उतर म्हणून ही जी हो स्वभाव आहा फॉर बींग एनवियस आतां म्हाका एनवी कोणाची आसली कोणाक प्रमोशन कामाक आहा कोण गाल्फाक वेता ना आतां म्हाका एनवी आहली कोणाची प्रिचरांची Guarantee. फेलो प्रिचर्स तुमी समजता हांव कितें सांगता तें आनी भाव भयणीनो जेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयलें की ताणें म्हाका विचून काडला म्हणून आनी ताणें म्हाका एक युनिक मिनिस्ट्री दिल्या म्हणून आनी म्हाका ताजेर पवित्र आत्म्यान खरेपणी म्हाका एक 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 सुटका दिली त्या दिसांतल्यान सुमार आतां 3, 4 वर्सां जालीं म्हाका दिसता हांव जेन्ना हांगा पयलो येतालो पवित्र पुस्तक ह्या ग्रुपाचेर कोंकणी सुमार 4, 4.5 वर्सां तेन्ना आजून पासून आसलें पूण जेन्ना हांव आतां भायर वचोंक लागलो कोविड-19 काबार जालें आनी हांव वचोंक लागलो आनी शिकोंक लागलो पवित्र आत्मा द होली स्पिरीट बिगेन टू डील विथ मी and eventually this envy just went away for preachers आता कोण तू प्रिचर व्हडलो प्रिचर येवं वो कोणूय येवं म्हणजे फुडें आय डोंट हॅव एनवी फॉर एनीबडी तूं कोणूय जावं तुजें बरें जायत Hallelujah. जाल्यार आय एम हॅपी फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू प्रीच यू प्रीच नो प्रॉब्लम कित्याक हें फकत पवित्र आत्म्यान म्हाका तें हें जें इट इज नॉट अ व्हेरी गुड हॅबीट हें काडून उडयलें कित्याक हांव हाचेर झुजतालो आय यूज टू फायट अगेन्स्ट दॅट समजतात तूं हांव कितें सांगता तें आयकतात तुमी हांव कितें सांगता Why, brother? Why, yes. ओके आतां आमी पोत्तून वसया लुकाचो 7वा विसवर वोट्रा जुआंव बातिस्तान
आख्या इस्रायली पोरचेक कितें केल्लें, शिकोवन दिल्ली. लोक वजारून ओरड्यांत येतालो तेचे कडेन. पूण जेन्ना आतां जेजू शिकोवंक लागता, अजापां करूंक लागता, मिलाग्री करूंक लागता, आनी वो जुआंव बातिस्त आतां बोणकोणींत आसा, तो आतां जेजू विचारता, तूं जाणोय हांव बोणकोणींत आहा, तूं मिलाग्री कोत्ताय भायर, म्हजें कितें, म्हजें कितें. म्हाका विसरलय तूं. हांवें तुका सांगलेलें, हांवें तुजो बातीज केल्लो, हांवें तुका बातीज दिल्लो, हांवें तुका उदकान बातीज दिल्लो, हांवें पवित्र आत्मा तुज्या देंवता तो पडयल्लो. हांवें लोकांक सांगलें तो व्हड जातलो, हांव ल्हान जातलो, ताचे वांगडा पासून म्हाका हात लावपाक म्हाका 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 तो ताचे वयशी तो उलयतालो. आनी आतां जेन्ना जेजू मिलाग्री कोत्ता, अजामां कोत्ता, तो आतां जुआंव बातिस्ताक विसरला. आनी जुआंव बातिस्त आपल्या शिसांक जेजू कडेन धाडटा आनी म्हणटा, आमी आनी कोणाची वाट पळोवंक जाय, तूंच तो जो येवपाचो आसा. आयकता तुमच्या भाव भयणीनो. हं. थंय हें कित्याक घडटा. वाय डज ऑफेन्स कम. एनवी कॅन ब्रिंग ऑफेन्स. हे जे एनवियसपण आमी दुसऱ्यांक पळयता, हें येत जाल्यार आमकां दुसऱ्यांचे राग येता. आमच्या दुसऱ्यांचें बरेंपण जावंक जायना. तो कितें शिकयता, तो कितें सांगता, ताका प्रमोशन कित्याक मेळना ऑफिसांत, तांचें घर कित्याक व्हडलें जालां, तांकां व्हडली गाडी कित्याक मेवल्या. आयकतात हांव कितें सांगता तें. हय. जेन्ना हांव म्हजे दोळे फुट्टात कोणाचें बरेंपण पळोवपाक, हाचो अर्थ कितें, की आजून पासून ती कीड जी म्हणटात ती, तें पातक जें आसा म्हजे भितर, आजून पासून उरलां. दॅट सीन ऑफ एनवी इज अ व्हेरी डेंजरस सीन. ते म्हजे भितर आजून हा, म्हाका फुडें वचपाक दिना, म्हाका फुडें वचपाक दिना. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, कोणाक हें पातक ऑफ एनवी इज इनसायड ऑफ यू, केन्ना केन्नाय हें घडोवंक शकता एका गोरकार आनी बायले बरोबर. तुम्ही जाणो, there can be envy between a husband and a wife. तुम्ही शॉक जातल्यात. ओ म्हजो गोरकारी, म्हजी बायल. पूण तुजें ल्हानपण, तुजें रूट काडूंक ना जाल्यार तूं तुज्या बायलेचे पासून you'll be envious of your wife. Husband can be envious of the wife can be envious of the husband. Husband can be envious of the wife. भाव भयणांमध्ये अशें घडोवंक शकता. Envious, you're envious of your sister, you're envious of your brother. तुम्ही समजता कितें सांगूंक सोदता न्ही. हं. वय ब्रदर सलमोला. Envy is not only with people outside. Envy can be also with people on the inside. कित्याक हें जे ही जी कीड जी हा, हें पातक हें फकत पवित्र आत्म्यान काडूंक जाता. The sin of Praise envy can only be uprooted by the Holy Spirit. Amen. God. Praise God. Praise God. Hallelujah. तूं वचना जाल्यार वय तूं जेजूक मानताय, तूं यू आर ऑलरेडी बॉर्न अगेन, पूण तुजें मन आजून पासून रिन्यू जावंक ना. देयर इज नो रिन्यूअल ऑफ द मायंड. म्हणटच तुजें रिन्यूअल जावंक ना जाल्यार तुजो स्वभाव, तुज्या भाशेन कोणा कडेन उलयता, कोणा कडेन वेताय, कोणाक समजा आतां आतां हांव प्रवासान दिता, थोडीं जाणां म्हणटले हाका नाका कित्याक हो जेन्ना कितें सांगता, हो आमकां केन्ना एप्रिशिएट करना, हो केन्ना आमकां कसलो वालो दिना. तो आमकां समजता की आमी आमी भुरगीं, किंडर गार्डन भुरगीं, आमकां कांयच वालोर दिना. आपूण समजता की व्हडलो व्हडलो शिकोवन. पूण तो ब्रादर पळय काय बरे भाशेन शिकयता, ती भयण काय बरे भशेन शिकयता, ती आमकां कशे भशेन मोगान शिकयता, आमकां वालोर दिता, आमचें नांव पासून सांगता. आनी वो आमकां कितें सांगता तेन्ना कितें जातलें. हांव विचारता न्हू, तेन्ना कितें जातलें. पूण जाणें म्हज्या भयणीनो, हांव जें सांगूंक सोदतां तें आयकात.
जेन्ना म्हजो स्वभाव असो जाता की हांव अशे भाशेन चिंता, म्हजो प्रॉब्लम त्या ब्रादराचेर ना, त्या भयणीचेर ना, कोणाचेर दुसऱ्याचेर ना. प्रॉब्लम आसा म्हजे भितर. द प्रॉब्लम इज विथ मी, नॉट विथ दॅट ब्रदर. It's not with that sister. It's not with my boss. It's not with my family member. It's not with my husband. ते म्हज्या बायलेचो प्रॉब्लेम. तो प्रॉब्लेम म्हजो. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? आमी चड करून जेन्ना अशें घडटा, आमी सदांच भायल्यान पळयता, दुसऱ्यांक पळयता, तो अशें उलयता, तशें उलयता. ताचो प्रॉब्लेम जावं न्ही. पूण जेन्ना म्हजे भितर म्हाका सुटका मेळटा, पवित्र आत्मा म्हजे भितर तो कीड काडटा, ती पातोक काडटा ऑफ एनवी. आतां म्हाका कोणेंय कितें म्हणलें, म्हाका बरें म्हणूंक ना, कितें हांवें बरी बिरयानी केली आनी गोरकारान म्हणूंक ना, कांय ना. नो प्रॉब्लेम. हांवें म्हज्या गोरकाराक करूंक ना ती, हांवें जेजूक केली, हांवें पुरो मोगान केली म्हजी. सारकें? Amen. Amen. हांवें कितें बरें केलें, हांवें कितें देवाचें उतर शिकयलें, हांवें कितें कोणाक परगट केलें, हांवें तुमकां केलें, जेजून म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें तें केलें म्हणून. म्हणटच तुमी म्हाका मानली जाल्यार, तुमी म्हाका व्हॅल्यू केलो जाल्यार, तुमी म्हाका मोग दिलो जाल्यार, तुमी म्हाका एप्रिशिएट केलो ना जाल्यार म्हाका कांय पडोंक ना. कित्याक हांव हें कोत्तां कित्याक जेजून म्हाका तें सांगलां करपाक म्हणून. Amen. Praise the अंडरस्टँडिंग Lord. समजता म्हज्या भयणीनो. Amen, आमी brother. चड करून हें करूंक सोदता पळय. जेन्ना मनीस न्हंय वचना जायना, ताचें मन बदलूंक ना, तांकां मोग जाय. दे वॉन्ट लव, दे वॉन्ट टू बी व्हॅल्यूड, दे वॉन्ट टू बी एप्रिशिएटेड. पूण जेन्ना एक न्हंय रचना जातात, जेन्ना ताचें मन बदलता, पवित्र आत्मा भितर तांची कीड काडटा, इट डजंट मॅटर वेदर यू लव मी ऑर नॉट, बिकॉज माय गॉड Yes. लव्स. It doesn't Yes. matter whether you value me or not. My God values me. तू म्हाका एप्रिशिएट करता, करिना जाल्यार म्हाका पडोंक ना, कित्याक म्हजो देव म्हाका एप्रिशिएट करता. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? Wait, brother. Yes, So brother. when you understand that you are doing तू सगळें जें कोत्ताय, जेजूक कोत्ताय, पवित्र आत्म्याच्या आदारान कोत्ताय, तुका कोण तुका वालोर दिता, कोण तुजो मोग कोत्ता, कोण तुका क्रिटिसायज कोत्ता, तुका कांय पडोंक ना. आनी हें जोआन बातिस्ता बरोबर घडोंक ना, कित्याक आजून पासून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. जोआन बातिस्त आजून एक न्हंय रोसना जावंक नासलो. ताका आजून पासून पवित्र आत्मा ताचे भितर रावपाक येवंक नासलो. आयकतात तुमी म्हज्या भयणीनो? Wait. Yes, Okay. brother. Okay. हो जो स्वभाव इतलें काम करून जोआन बातिस्तान, तो आतां जेन्ना ताणें सगळें काबार केलें, आतां कितें घडलें? जोआन बातिस्ताक बिकेम ऑफेंडेड. आतां जेन्ना ते शीश जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, जे ताणें सांगलां, कितें सांगलां? तूं येवपाचो आसा तो तूंच, वो आमी दुसऱ्यांची वाट पळोवंक जाय म्हणिना? जेजूक Wait. म्हणिना ते? Wait. म्हणटात की ना? Wait, brother. जे जोआन बातिस्तान आपल्या शिसांक सांगलां जेजूक सांगपाक, ते येतात जेजू कडेन म्हणटात, येवपाचो आसा तो तूंच, वो आमी दुसऱ्यांची वाट पळोवंक जाय. आनी जेन्ना जेजू तांचो प्रश्न आयकता, जेजू तांकां कसलोच जबाब दिना, कांयच उलयना, कांयच म्हणिना. पूण कितें करता? तो तांकां थंयसर तांच्या फुडें अजापां आनी मिलाग्री करता. सारकें? हय की ना? जेजू त्या थोड्या वेळार जेन्ना थंयसर लोक वजारांनी एकठांय जाला आनी ते येयल्यात जेजू कडेन, म्हणटात, आमकां जोआन बातिस्तान धाडला विचारपाक तुका, येवपाचो आसा तो तूंच, ओ आमी दुसऱ्यांची वाट पळोवंक जाय. आनी जेजू तांकां म्हणिना, येवपाचो आसलो तो हांवूच. ते म्हणिना. तो सगळें जें करूंक जाय आसलें तें दाखयता. लोकांक बरी करता, देंवचार काडटा, भेऱ्यांक कान दिता, कुड्ड्यांक दोळे दिता, थोंट्यांक चलपाक दिता, मेलेल्यांक परत जेवन करता. आनी हें सगळें केल्या उपरांत तो कितें करता? तो जोआन बातिस्ताच्या शिसांक सांगता,
म्हणटा वचात आनी जुआंव बातिस्ताक सांगात तुमी कितें पळयलां तें. आयकतात म्हज्या भयणीनो. वय ब्रदर. आतां हाचो अर्थ कितें, कित्याक अशें जेजून केलें? कित्याक जुआंव बातिस्त देवाचें उतर जाणो आसलो. जुआंव बातिस्त देवाचें उतर शिकलोलो. इसायास प्रवादाची 35वी वड, आयझाया 35, आय थिंक इट इज वर्स फ्रॉम वर्स 3 to 6 तुम्ही वाचत जाल्यार घाली नाका, पूण तुमच्यान कोणा कडेन बायबल आहा जाल्यार वाचूंक जाता. आयझाया चॅप्टर 35 वर्सीस 3 to 6 आमकां म्हणटा, म्हाका दिसता तोच स्क्रिप्चर म्हणटा की जेन्ना मिसाय येवपाचो आसा तो सगल्यो मिलाग्री कोत्तलो, हे सगळी अजापां कोत्तलो, पूण जेजू शिसांक सांगिना हांवूच तो म्हणटा जुआंव बातिस्ताक वचोन सांग की ताणें तुमी हें सगळें तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां. जाणें म्हज्या भयणीनो, एक खरें देवाचो मनीस, अ ट्रू पर्सन कॉल्ड बाय गॉड, a man who's anointed and called for ministry, जेन्ना तो कोणा बरोबर कावन्सिलींग करता, अ गॉडली कावन्सलर, तो कशे भाशेन कावन्सिलींग करता, फकत देवाचें उतर घेवन, भावना वरवीं तो केन्नाच करिना. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही? A good godly preacher, a preacher who's called by the fivefold ministry, or he's a good godly counselor, जेन्ना ताका कोणाक कोणाक कावन्सल करूंक जाय वा देवाचें उतर शिकोवंक जाय, तो काणयो सांगिना. तो काणयो केन्ना सांगिना. जेन्ना कोणाक कावन्सिलींग करूंक जाय कोणाची काजाराची जिवितां म्हणटा भावना वरवीं केन्नाच चलना. तो आयकता, देवाचें उतर घेता आनी देवाच्या उतराची सजमणी तांकां दिता आनी ताका म्हणटात हें उतर अशें म्हणटा, ह्या उतरा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमची परिस्थिती बदलतली. Your situation will change by the word of God. थँक आयकतात यू तुमच्या जीसस. पयलीं तुम्ही? वय वय ब्रदर. You never counsel people outside the word of God. जेजून देवाचें उतर जुआंव बातिस्ताक दाखयलें. हें अशें घडटा, अशें बरयलां, तूं जाणय जुआंव बातिस्त. ही सगळी हें जें पवित्र पुस्तक तोरा तूं वाचलय, देखून तूं जाणो जालें, हें तुजें आपणें आसलें परगट करपाक म्हणून. जेजू ताका सांगिना हांवूच तो जाणो आसलो की जेजू तो म्हणून, पूण आतां तो एके भाशेन रागाबरीत जाल्लो जेजूचेर. ही वॉज ऑफेंडेड विथ जीसस. आनी ह्या ऑफेंडिंग रिजन, तो ऑफेन्सान आसलो म्हणून जुआंव बातिस्ताचें बोडखणीन मरण जालें. जुआंव बातिस्त वूड हॅव सर्वायव्ड. जेजू ताका भायर काडटलोच आसलो, पूण जुआंव बातिस्त जेजूचेर एनवियस जालो. ही बिकेम एनवियस एंड ही बिकेम ऑफेंडेड एट जीसस. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? देखून हे पातक ऑफ एनवी इज व्हेरी डेंजरस. हांव जाणो खूब लोक हांवें आयकलां मिसाक वेता, रितीराक वेता, सगळें करता, पण तांचे भितर हे पातक ऑफ एनवी इज देर, ऑफेन्स इज देर. आनी हांवें खूब फाटी आयकलां की प्रिचरूय जावन फाट करून गेल्यात काबार, फाट काबार, ओवर, वन डे फिनिश्ड. कित्याक जाणाय? तांचे भितर एनवी आसली. They had offense inside of them. भायल्यान प्रिचिंग करतात, भायल्यान सगळें इजी दिसता, देव तांकां अजापां मिलाग्री करपाक दिता कित्याक एनॉयंटींग आहा, पूण तांचे भितर ते ऑफेन्स आहा म्हणून, ते एनवी आहा म्हणून सैतानाक ताणें तांच्या जिवितांत पदवी दिल्या, लिसेस दिलां तांकां काबार करपाक. आयकतात तुमच्या भयणीन हांव कितें सांगूं जाय? तुमी सजमता ना कितें? आय डोंट नो. कोणूय जावं, प्रिचर जावं, बीस जावं, पाप साहेब जावं, पाद्री जावं, मोटवाशी जावं, हें जें पातक ऑफ एनवी इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस. आनी आमी आयज हें पातक आमचे भितर आसा जाल्यार आयज आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया. म्हणया सायबा, हें जें म्हजे भितर हें जें एनवी आहा,
कोणाचें बरेंपण पळोवंक जायना. सदांच हांव कोण कितें सांगीत जाल्यार कोण कितें करीत जाल्यार हांव चिंतता हो कित्याक अशें सांगता, म्हज्यान बरे भशेन करूंक जाता, म्हज्यान ताजे मन बरें सांगूंक जाता, म्हज्यान हें करूंक जाता. जाणा म्हज्या भयणीनो, जेन्ना हांव अशे भाशेन चिंतता कोणाचें बरें जाय भोवंक जायना. हय, कोण सारकें शिकयना, कोण तुका तुका जबाबदारी आहा ताका वचून सांगपाक, बाबा ब्रदर तूं कितें सांगताय तें सारकें न्हय, हें उतर अशें म्हणटा हें सारकें, तें कांय वायट करिनाय. पूण तूं ओगी रावशी जाल्यार म्हणूनी नाका, मिस्टेक करूनी नाका. तूं जाणय तो मिस्टेक करता, तुका जबाबदारी जाता. तूं शिकलोय जाल्यार, तूं जाणय जाल्यार, तुका तुजो संबंद देवाशी गोड जाल्यार तुवें ताका सांगपाक गरजेचें. पूण तूं ओगी रावशी जाल्यार ती जबाबदारी तुका आसतली देवाची. पूण तुजे भितर हें पातक ऑफ एनवी, द sin of envy, the sin of offense, which is the root. Envy is the root and offense is the fruit. हें भितर आमचे भितर आसत जाल्यार हें तुका काबार करून उडयतलें. वय तूं प्रिचींग करतलोय, तूं तूं ऑफिसाक वयतलोय, तुका प्रमोशन मेळटलें, बट तुजे भितर तें कॅन्सर वाडत वेता म्हणून, तो ट्युमर वाडत वता म्हणून सैतानाक तुजे भितर हें पोजिशन हें एंट्री मेळटली आनी तुका एक दीस फाट करून काबार करून उडयतलो. देखून आयज म्हज्या भयणीनो हें पातक आमचे भितर आहा जाल्यार ऑफ एनवी आमी काडून उडोवपाक पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया. लेट्स प्रे टू द होली स्पिरीट to help us to get rid of the sin of envy. Amen. Amen. Jesu Amen. kargam, Jesu Jesu karga. kargam, Lord, Jesus Argan. Jesu kargam. हे पातक आमकां काबार करून उडोवंक सोदता. sin of envy. आमी सदांच चिंतता सायबा म्हजें कितें जिवीत आतां, सायबा आतां कितें हांव एकटो. तूं तुजेंच चिंताय, तूं चिंत. तुका देवान आपल्या भाशेन रोचला, तुका एक दादलो रोचला, तुका बरे भाशेन हात पांय दिल्यात, दोळे दिल्यात, तुका बरे भाशेन रोचला. देवान तुका सगळें दिलां. आजून पासून तूं तूं देवाक आर्गां दिवचे स्वतेक सदांच चिंता, तांकां तांकां 2 दिल्यात, ताका 2 गाडी दिल्यात, तांकां 4 भुरगीं दिल्यात, म्हाका 1 भुरगो दिला, म्हाका 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 एकूच बायल दिल्या, ताका ते आमच्या मोहम्मदाक आनी आलीक तांकां 2-3 बायल्यो दिल्यात. ताणें फाक्तीचो तांकां 4 बायल्यो धरूंक जाता. 4 बायलांक एकूच बायल तांकां एक सांबाळूंक जायना, 4 बायल्यो धरतात. आनी हो लोक आतां स्वर्गाच्या भितर सोदतलो. म्हणटच आमी सदांच चिंतता अरे तांचें बरें तुमी नकळत तांचे भितर कितें चलता तें. पूण देवान तुका कितें दिलां तें देवाक आर्गां दी, वाखाणणी दी, दिनवास दी, दुसऱ्यांक मोग दाखय. देवान आपल्या पुताक धाडलो आमचे पासत, ताणें आपलो प्राण सोडलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, ताणें आमकां स्वर्ग राज्यान भितर सरपाक आमकां फावो केली. आनी आजून पासून आमी ह्या संवसारान हें ना तें ना, आमी घोव आयलां आसत जाल्यार मोगान रावात. सदांच चिंतनाका की डोंट एप्रिशिएट. एप्रिशिएट म्हणजे कोणें कितें बरें केलें कितें एप्रिशिएट करात, मोग दियात, वालोर दियात एकामेकाक. जेन्ना आमी दिता, कित्याक देवान आमकां हें दिलां तें, जें म्हाका देवा कडसून मेळना तें म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. हालेलुया. थँक यू जीसस. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. थँक यू जीसस. तर आयज तान Thank म्हज्या भयणीनो, लेट्स टेक दीस 3 थिंग्स. इट्स आमचे स्वयं की आमकां देवा लोकांनी आमकां मोग केल्लो आमचो, दॅट वी बी लव्ड, दॅट वी आर वॅल्यूड, दॅट वी आर एप्रिशिएटेड. पूण देवान हें सगळें आमकां केलां जेजू वरवीं. आयज आमी दुसरो लोक आमकां येतलो, आमचो मोग करतलो, आमकां एप्रिशिएट करतलो, आमकां वालोर दितलो म्हणून आमी रावत जाल्यार कांय जावचें ना. आयज तान आमी तें बीं घालया दुसऱ्यांच्या जिवितांत. आमच्या घरान कमेस करया, आमच्या बायलेक, आमच्या गोरकाराक. Let's start giving love to our wife, to our husband. Let's appreciate. Let's value. आनी हें बी आमच्या दारान घालीत जाल्यार पळयात तुमच्या जिवितांत कोण बायलो येतलो आनी सगळें जें तुजें बणकणीन आसा सगळें बंद आहा तें उक्तें जातलें आनी देवाची महिमा, देवाचे आशिर्वाद तुमच्या जिवितांत देंवतलो. आमेन. Amen. आमेन. Amen. Amen. जेजू Amen. कारगांव. Amen. Amen. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. Praise God.
कोण मागणें करून सोदिता? Praise God. बरें हांव घेता ओके आय जस्ट लीव ओके. Yes, brother. Thank you, बरें brother. चड देव बरें करूं ब्रदर. गॉड ब्लेस यू God एवरीवन. bless you, brother. कोण मागणें करून सोदिता? निमाणे आरका मागणें. प्रेज सिस्टर सिस्टर हांव करता. Yes, thank you. मोगाला बापा पुता आनी पवित्र आत्मे हे वेळा पासत आनी हे दिसा पासत आनी शिकवणे पासत हांव तुका अर्गां आनी दिनवास ब्रदर विन्संटा वरवीं तुवें आमकां जायतें शिकयलें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडलां पूण तें आमकां खंय तरी काळजांत आमचे भितर रिगून आसा तें आयज ब्रदर विन्संटान आमकां तुजे आदारान पवित्र आत्मा तें आमकां शिकवणी वरवीं दाखयलें. तरी तें आमच्या जिवितांत अशें घडलेलें आसा जाल्यार पवित्र आत्मे आमकां दाखोवन दी आनी जें आमच्या जिवितांत आसा तें काडून उडोवपाक आमकां तुजो आदार फावो कर म्हणून आमी मागता जेजू क्रिस्ताचे नांवान